हॅलो हाय नमस्कार हांव वर्षा आश्वेकर गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी पणजेच्यान 90 किलोमीटर पयस आयिल्ली आसा आनी दक्षिण गोंयच्या एक तालुका म्हणजे काणकोण तालुका आनी ते काणकोण तालुक्यान कालच्यान लोक उत्सवाक सुरवात जाता आनी आयज काणकोण वाठारान लोक उत्सवाचो दुसरो दीस। लोक उत्सव म्हटल्या उपरांत लोकांचो उत्सव अशें आमकां जाणविकाय जाता आनी काणकोण वाठारान आयज जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर लोकांचो खऱ्यांनीच उत्सव आमकां दिश्टी पडटा। लोकांची गर्दी तुमी सुद्दां पळोवपाक शकता, सगळी कडेन आमकां गर्दी दिश्टी पडटा। ह्या लोक उत्सवाक ह्या वर्सा कितें वेगळेपण आसा हें आमी पळयतले जाल्यार हांगासर आमकां वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक दिश्टी पडटा, वेगवेगळ्या शहरांतले सुद्दां लोक दिश्टी पडटा। जाल्यार पळोवया ह्या वर्साचो लोक उत्सव कसो आसा तो। लोक उत्सवाक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान वेगवेगळे लोक हांगासर येयल्यात आनी आतां आमी आसात गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी त्या स्टॉलांनी आसा। आमच्या वांगडा आसा हांगासर आई एकटी, ती हांगासर सान्नी तयार करता। तिचे कडल्यान जाणून घेवया की ती हांगासर कसले कसले म्हणजे वस्तू करता ती। आई तूं खंयसून आयल्या? आगोंदा हय ओके। गोंय सरकारान पणजे बी लोक उत्सव आसा आनी आतां काणकोणान बीन लोक उत्सव जाता वर्सान वर्स आनी आतां काणकोणान जो लोक उत्सव जाता तो ग्रँड असो म्हणजे व्हडलो सेलिब्रेट जाता। तूं हांगासरली आसल्या कारणान लोक उत्सवाक तुका कितली उमेद जाता हांगासर काणकोणान जाता? बरी उमेद येता, सगळे लोक मेळटाय आनी कितें गिराक जाता सगळे आयकूंक मेळटा, सगळो लोक पळोवपाक मेळटा, बरी आनंदान जाता। ओके। तूं आतां कितलीं वर्सां जालीं हांगासर घेवन येता तुजे? हांगा 5 वर्सां जाल्यार येता हांव, पूण अशें करून सान्नी बांदूंक घेवन येयलें ना। आतां म्हाका आमगे त्या सरान सांगलें सान्नी बांदूंक घेवन यो म्हूण। ओके, म्हणजे तूं कसले कसले आनीक म्हणजे काम करता तर सान्नी सोडून? हांव सान्नी करता, वखद काडटा, अशें करून आमगे शेत काम करता, मिरसांग रोयता, सगळी भाजी सगळी तयार करता। ओके, ह्या वर्सा तूं आतां सान्नी हें करपाचें हें घेतला। ओके, आतां कालच्यान सुरवात जाल्या सो कितें तुका प्रॉफीट आसा कशें कितें? काल येयला, आजूच येयला हांव, आजू येयला आनी पळय 4 सान्नी केला। ओके, तूं हांगासर येवनूच करता, घरा कडल्यान करून बीन हाडिना? कशें तयार करून हाडले? हय। कशें कितें कितें प्रोसेस आसता, कितें कितें करपाचें आसता? तेका पयलीं हीर काडची पडटाय, एक चुट्ट मारली म्हणटरी ते हीर काडूंक जाय, मागीर तासपाक जाय, मागीर अशें करून फाती घालप आनी मागीर बांदप, जाली। आनी ती घट्ट उरता? हय, घट्ट उरता। कितली वर्सांची हें आसता तिका? ती सद्दां मारल्यार वर्साची गॅरंटी आसा, चड तेंप उरना। पावसां बी उडयली न्हू ती रोखडी म्हणून तेजी गळगळटा। लोक उत्सवाक तूं हांगासर विकपाक येयल्या आनी समज केन्ना तूं भायर वयता आसतली घेवन, सो तेतून कितें फरक आसा तुका कितें दिसता? काय ना, आमगे घरा कडेन येवन व्हरता, मागीर सांज बांदलें उरना, सांज बांदलें आसा काय म्हण विचारताय घेवन वयताय। हय, म्हणजे लोकांचो तुका बरो प्रतिसाद आसा? हय हय हय। आतां फक्त हिंगा लोकां खातीर हिंगा सगळे लोक जमला आहा म्हणून घेवन येयला बांदूंक, अशें मागीर घरा कडेन खपताय। हय। तुमचें नांव कितें? मागे नांव द्रौपदी पुनू येळी। आई हेका कितें म्हणटा? हेका ग पाती माडा अशी, आं? माडा पाती माड, ओके, कशी करप आसता तर ती? ती हीर काडप, सुट्टो मारप, हीर काडप आनी कातरप, 2 भाग करप, एक भाग घेवप आनी मागीर चिरप। कितले दीस लागता ते करपाक? हे लागता 2 महिने। 2 महिने? हय, हे करपाक तुम्ही केन्ना सुरवात केल्या तर? हे आमी आते केल्या, आमी पयलींच्यान करता म्हण आतां हिंगा येयल्या न्हू करपाक।
ते मागीर पाती कातरली मागीर शिरपा जाय बारीक कोण बारीक कर जाय बारीक कोण मागीर पाटा मूळ घालपा जाय सोपाड्या मूळ घालपा जाय मूळ घालें मागीर इनो नागली मागीर चालू अशेंच करप नाहीत वचप मागीर हय कितले म्हणजे एका 2 म्हयन्यांक एकूच जाता? हय 2 म्हयने एक जाता. एकूच जाता. आता तुम्ही करून बीन हाडल्या घरा कडल्यान? हय तुका कोण हाडल्या? म्हणजे लायक शनरी टायप ती? हय हय सिनरी शनरी टायप. सिनरी ओके. केन्नाच्यान करपाक तुम्ही सुरवात केल्या ताई? हे आज केन्नाच मुक्साण करता आमचे हय आणि लोक बी व्हरता बीन तशे? हय लोक वता लोक वता नाका हांव सांगता तशें वता लोक हय काणकोणान आता हो लोक उत्सव जावपाक सुरवात जाल्यार 6 वर्सां जाली. तेन्नाच्यान येता तुमी? पयलीं हांव येय थिंग आतां येता ह्या 2 वर्सां हिंग येता आनी मागीर पयलीं आमी थिंग वह तंदो झेलाडे थिंग बसता ती बुरो बाबार व्हरा म्हाका हय हांगासर लोक उत्सव घेवन तुमकां जाता फायदो बीन? ना आतां कितें दिता न्हू ते हे पयलीं हांव कोण दिना आसलो आतां हिंग येवन हांव हे मांद्रे हाडटा ते मांद्रे 1,500 रुपये मेळटा आनी कितें हाडलें जाल्यार पयशे जाता न्हू अशे पयशे कशे जातले आं एक मांद्री 1,500 पडटा? हय म्हाजे 1,500 रुपये आता सध्या तुम्ही कितले हाडले मांद्रे करून? आनी काल दिले 2 आज 1 दिली आनी 2 आहा 5 मांद्रे हाडले 5 आता काणकोणान लोक उत्सव जाता इतले व्हडल्या सारके हितून कितें सांगतली लोक उत्सवा बद्दल? जावं अशें सांगतना आमी ही पळय किंमत केली ती तशी सांगूंक जाय न्हू आं हय तशें आई तुम्ही नेसल्या पळय नेसले ते तेका कितें म्हणटा? तेका देटली म्हणटा हय देटली मान न्हेसप आनी अशें हांव आतां असल्या दिसा अशें करून न्हेसता नाल्यार पालव घालून न्हेसता पालव घालून न्हेसता की तुम्ही पयलीं साकून अशेंच न्हेसता? पयलींचें अशें न्हेसप हय मदें बघा आतां नेणटी बायलो न्हू हे करून न्हेसता कितें गोल घालून न्हेस न्हू त्या प्रमाणे आमी गोल घालून लागली मागीर ना सरस्वती कुस्ती येयली खंयसून आयल्या तुम्ही? आमी खोतीगांवच्यान आता आमी वेगवेगळ्या कडेन वचून पळोवणी केल्ली आसा ताचेच बरोबर आता आमी अशा एका जाग्याचेर पावल्यात ती म्हटल्यार खाणांची परब म्हणजे उश्टण अशें नांव तांच्यांनी दिलेलें आसा. हे उश्टण म्हटल्यार कितें हांगासर कसले खाणांचे पदार्थ आशिल्ले ते आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया. सर आता आमी हांगासरली सगळी खाणां टेस्ट करून पळयली इतली सारकी चवदार खाणां आसा आनी पौश्टीक अशें खाण आमकां दिश्टी पडटा. उश्टण अशें नांव तुमी कित्याक दवरलें आनी कितें नेमकें कितें आसा? हो स्टॉल बेजिकली मुळाक बायोडायवर्सिटीचो जैव विविधताय मंडळान पुरस्कृत केल्लो आनी काणकोणच्यो सगळ्यो जैव विविधताय कमिटी ज्यो आसात पंचायतींनी तांणी एकठांय जावन हो स्टॉल केला आनी आमचो मेन बायोडायवर्सिटीचें एमूच हो की जे गांवां जें आसा तें प्रमोट करप आनी तेंच आमी करतात. कारण गांवांत जे आमचे खाद्यपदार्थ आशिल्ले इतले पारंपारीक खाद्य तातूंतले काही आमी हांगा हाडपाक सक्सेसफूल जाले सगळें हाडणें शक्य ना. कारण आमी सुरवात केल्ली हांगा ह्या दालनाक परब म्हणजे नवी कितें हाडलां प्रत्येकट्यान आपुलकेन हाडलां तें उश्टवप म्हणजे खावप म्हणजे उश्टण आनी ताका लागून हें उश्टण केलां. हें उश्टण म्हणटा इतल्याच खातीर की कोण कोण आपल्या आपुलकेन हाडिल्लो पदार्थ टेस्ट करून पळोवचो मागीर त्या निमित्यान ह्या लोकोत्सवाच्या माटवाक हो हें उश्टण जावचें वताच फाटले तूं. आतां थंयच्यान सुरवात करता जाल्यार पयलीं आमी जी पळय सामकी थोडे भुरग्यांक खबर नात झाडकणगां काटेकणगां मागीर चिरको कारांदे मागीर तोर उकडून आवाळो मागीर नेवऱ्यो ह्यो भात मेळटा आमकां. भाजी म्हणजे दुदया पानाची भाजी ती तोरी घालून करता ती सामकी युनीक कशी हे विसरत चल्ल्यान म्हणजे नवी लोकांक आमचें पारंपारीक खाद्य कळचें. कारण इतल्याच खातीर कॉन्सेप्ट आशिल्लो हालींच कांय दिसां फाटीं आमचे स्पिकर आनी आमचे आमदार रमेश तवडकर हांच्या फुडारपणा खाल आनी तांच्या मार्गदर्शनान काणकोणाक एक हें केलो रानभाजी फेस्टिवल केलो
आनी तो इतले प्रमाणांत जालो त्या वेळार रानभाजी सादारण आमकां खबर नाशिल्ले सादारण 50 परस चड रानभाजयो हांगा इंट्रोड्यूस जाल्यो आनीक 225 परस चड प्रकार रानभाजयेचे आमी तेंचे डिस्प्ले केले लोकांक खावपा खातीर वेगळे वेगळे आनी ताजी सक्सेस इतल्याच खातीर की भुरग्यांनी ते टेस्ट केली म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन आमच्या जाणटेल्या कडेन फुडें पावलें एक स्टेप तशें हातूंत भितर मागीर फुडें दोणे म्हणटे आमचे पयले समज विसरत चल्ले लोक पातोळ्यांक प्रकार आसात कारण पातोळी आमी सादारण खाता त्यो हळदी पानाचेर त्यो जनरल जाल्यो फातरफोड्याचेर करता फातरफोड्याचेर करपा इतलोच हेतू की फातरफोडो हो आमची हाका वखदी म्हणजे इतल्याच खातीर किडनी स्टोन आहा ताका फातरफोड शिजोवन पितात म्हणजे न कळटा तुका वखद पोटां पडटा म्हणजे खाणा कडेन म्हणजे वखदी गुणधर्म आपसूक जुळून येता ताजे मागीर फुडें गेल्यार चुनाची भाकरी भितर चून आनी दोनी भाकरी ही एक ताजे मागीर पल्ला भाकरी म्हूण करतात सामकी लास्ट पल्ला भाकरी म्हणजे दोनी वाटेन उजो घालून भाजप सामकी म्हणजे ट्रेडिशनल ती खास करून मळणी बिळणी जेन्ना आसता तेन्ना सोंपोवपा दिसाक ही भाकरी करपाची आनी कितें लावन खावपाचें ताका ताजे बरोबर सुकी बांगड्याची किसमूर आसा जी आमकां सामकी सगळ्या गोंयकारांची तोंडा वयली मागीर तशी कुल्ल्यांची किसमूर शेतां काम करतना व्हळांच्यो कुल्ली मेळटात त्यो घेवप आनी किसमूर करप सोय घालून ही एक वेगळो पदार्थ सामको युनीक पदार्थ ताजे बरोबर काणकोणाक कांय भागांक कालवां स्पेशल आसात कालवांक आतां न्ही ती खरी कारण पुष्यपुनव जेन्ना जाता म्हयन्याक तेन्ना ती कालवां स्पेशल असतात पण काणकोणची कालवांकय फामाद आसात त्या कालवांच्या तोंडाक दवरले आमी अशें करून प्रत्येक गोश्ट युनीक कशी म्हणजे कितें जें पळय मेळना तें प्रमोट करपा खातीर बायोडायवर्सिटीनी काम केलां इतल्याच खातीर की नवे नवे लोक येता तांकां आमची खाद्य पदार्थ खाद्य संस्कृती कशी आसता ही कळची ह्या खातीर आनीक आमचे लोकांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद सामको म्हणजे लोक आमकां पोर आमी केल्लें आनीक अंदूय रावताले लोक रावताले म्हणजे कितें काल आमकां विचारपाक पोर आमी पयले दिसा गेल्लो लोक रावताले की तुमी केन्ना करपाचो तुमी केन्ना उश्टान केन्ना भितर कळ्ळें केन्ना येवपाचें आज काय फाल्यां म्हणजे आमी म्हळ्यार आज ना काल गरज जाता आज करात आनी आज केल्ल्यान आमकां एक म्हळ्यार एक बायोडायवर्सिटी न्ही आमी हांगा काणकोणच्यो सगळ्यो बायोडायवर्सिटी एकट्यान जावन करतात आनी बोर्डाच्या सहकार्यान जे वित्त मंडळ पळय आसा ताजे आनी प्रोवायडेड लोकोत्सवाक जाल्ल्यान लोकोत्सवाचे पुराय पदाधिकारी आनी खास करून आमचे आमदार आनी सभापती भोवमानेस रमेश बाब तवडकर हांचे पुराय पाठिंबो आनीक बूस्ट मेळयिल्ल्यानच आमी सक्सेसफूल करपाक शकले घाटा वयल्यान कर्नाटक तुम्ही लोक उत्सव काणकोण हांगा लोक उत्सव जाता कितली वर्सां जाली हांगासर स्टॉल तुमचे घेवन येता ह्या फस्टूच ह्या वर्सा येयल्या कशें कळ्ळें तुमकां हांगा लोक उत्सव आहा बीन म्हणून साहेब गेल्लो तेणी सांगलें आनी यो म्हणून आपूण येयलो आमकां आमंत्रण दिलें तेका लागून आमी येयले तुमकां हांगासर स्टॉल घातल्या खातीर कितें पयशे बीन दिवचे पडटा आमी पयशाची घरा कडेन कोणाक दिना हिंगा ते पयशे आमी येयल्या न्हू तेच्या म्हणून कांय तरी दिल्ले खुशान घेता तुमकां कसले स्टॉल तुमचे आमकां कन्नड हे तुमी कितें घेवन आहा तुमचे कडेन आतां कितें कितें आसा हे गांवठी औषधां आसा आयुर्वेदीक कामणेचे आसा आंगदुखीचे आसा टायफॉयड तापाचे आसा हे कांय तरी उखलून येता म्हणल्यार बायलां की दुदाक बीन हे येता घट्ट जाता दुखणें अशें ते आसा हे उसराचे आसा हे आनी कसले कसले खूब कळटा आमकां हाडून आमकां टायम मेळना हाडून कितली वर्सां तुमकां जाली तुमी आतां हे करता म्हणल्यार म्हाका ते सादारण म्हणल्यार 78 वर्सां जाली तेज्या भितर 10-15 वर्सां नंतर आसात तो करतात दिता बाबा दिया आमकां बाबा वयल्यान मागीर हांवें दिवंक लोक कशे तुमकां हे करता लोकांचो बीन बरो हे आहा तुमकां आसा व्हरता कांय मेळटात हे कामणेचे तर खूब लोक व्हरता कामणेचे दोळ्याक फूल जाल्यार दोरो दिता आनी कसले कसले दिता विकराय दिता व्हडल्या सापान चावले जाल्यार ते सुद्दां दिता आतां तुमी काका ही सगळी रानांतली सगळी हे हाडटा वखदां हाडटा आतां खंय तरी रानूच काबार जावपाक लागला कितें सांगतले आमी पाळ टिकेट म्हणून हाडटा
थोडे जाय तितके काडटा पाड करून उडयना थोडी आमकां जाय ते औषध लायता हय लायता हय हे थोडे लायल्या थोडे जंगलाचे हाडले हय थोडे लायले हय हे आमचे हँडलुमांतल्यान हँडीक्राफ्टांतल्यान आमी आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान ते विश्वकर्मा योजना स्कीम आहा पळय ती आमी तांकां ट्रेनींग दिता 6 म्हयन्याची आनी वयल्यान तांकां स्टायपेंड दिता आनी स्कीम दिता आनी ही 6 म्हयने कोर्स कंप्लीट जाले काय ना ती ट्रेन जाली काय ना तांकां शिकोवपाकूय धाडटा आनी हे तांकां जाय सगळें गव्हर्मेंट दिता हे लूम मागीर सुतां बितां तांकां सगळें दिता तेंच्यांनी करपाचें आनी अशें आनी ते खंयचे आतां हें पडटा पळय थंय तेंच्यांनी दवरपाचें विकपाक कितें तें आतां तुवालो तुजे स्पिडी प्रमाणे तूं करूंक शकता हय तुजी स्पीड कशी फास्ट आहा ते प्रमाणे फास्ट जाता स्लो स्पिडी प्रमाणे सोडा आनी हे आमचे वेस्ट कापड ही कापडां आमी न्हेसता पळय आनी वायला तेजे ते कुडके काडून अशें हितून घालता आनी दरी करता योगा मॅट करता हेका योगा मॅट म्हणटा आनी हांगा सॅम्पल हांव थंय दवरल्या ती करपाक हय हय ती आनी हेजेर पॅटर्नूय घालूंक शकता तुका जाय तशें तुजें ओन तुवें पॅटर्न ट्रेन जालें की पॅटर्न करपा जाता हय पॅटर्न करचें शिकयता आमी आमचें ऑफीस हांगा पणजी हय खंय घाल हय हांव फस्ट टायम पावला कुसक हय हेमलता सावंत चला तर पळोवया आमी जे पारंपारीक खाद्यपदार्थ आहा पारंपारीक आमचे लाडू आसतले किंवा वखदां आसतली ती पळोवया आनी लोकां कडल्यान जाणून घेवया की ती केन्नाच्यान ह्या लोक उत्सवाक येतात आनी कसो कितें दर आसा तो आमी लोक उत्सवाक खाद्य पदार्थ हे पळयतली ताचे पयलीं आमकां हांगासर एक जे स्टॉल आसा ते म्हटल्यार शेणा पासून काय वस्तू आमी तयार करपाक शकता आनी शेण त्याचो सुद्धा यूज करपाक शकता जाल्यार हांगासर भोपालच्यान एक हांगासर स्टॉल लागलेले आसा तांचे कडल्यान जाणून घेवया की हांगासर कसले प्रोडक्ट आसता आनी शेणा पासून आमी कसले कसले प्रोडक्ट तयार करपाक शकता। मैं नीतादीप बाजपेयी हूँ भोपाल से और ये जो आप काउडंग प्रोडक्ट देख रहे हैं एक्चुअली मैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती हूँ दैट टू वी आर यूजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो गाय का गोबर 100% वेस्ट माना जाता है, हम लोग उसको खाद की तरह यूज़ करते हैं। तो उसमें हम हैंडीक्राफ्ट कैसे बना सकते हैं वो हमने प्रमोट किया है। तो हैंडीक्राफ्ट में जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं फ्रॉम मोबाइल स्टैंड टू गणपति जी। इसमें खास बात ये है कि एक तो ये पॉजिटिव एनर्जी देती है हमें। अगर पुराने टाइम में हम देखें तो घर में गोबर लिपा जाता था, है ना,
तो उससे हमारे जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं वो सब हमारे घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते थे, हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते थे। तो अब क्योंकि पक्के मकान हो गए हैं, लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं हम काउडंग से कनेक्ट करते हैं, अब हम घर तो गोबर के नहीं ला सकते, आपको भी पता है, अब हम मड हाउसेज में हॉलीडेज़ मनाने जाते हैं रिसोर्ट्स में लाखों रुपए खर्च करके। सो इट्स अ स्मॉल इनिशिएटिव, लाइक हम काउडंग को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट में। अलॉन्ग विद दैट जो गांव की औरतें होती हैं, ट्राइबल औरतें, या जिनको सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता कुछ और, तो उनके लिए मैं काम करती हूँ। और उसमें स्पेशली वो घर बैठ के काम कर सके और उनका अर्निंग भी हो सके, तो ये सारा उनसे उनका प्रोडक्ट है। जाल्यार आतां आमी हांगासर आयल्या आनी हांगासर जे पारंपारीक जे वस्तू आमकां जेवणाक लागता किंवा वखदाक लागता ते सगळे वस्तू हांगासर आमकां ह्या प्रदर्शनाक दिश्टी पडटा। जाल्यार आमचे बरोबर आसात काकी, तुमचें नांव कितें? सविता गांवकर, खंयसून आयल्या तुमी? जिंतावाडी गांवणकर. काकी सांग की तुमचे कडेन कितें कितें वस्तू आसा आनी कसले कसले वस्तू आसा तुमी जे घरा करता आसतली किंवा तुमी विकते हाडल्या, कितें कितें आसा तुजे कडेन? ह्यो मुगो मिरसांगो आमगेल्यो आमी करता न्ही स्वता करता मिरसांगो. आनी ह्यो गडो दुदी आमगेलें स्वताचेंच. ह्यो कणगाच्यो शेवयो आनी हे मुगो गांवठी कुळीद आमगेले. हे तांदळाचे आमचे लाडू, ही आळवाची माडी स्वताचेंच सगळें. हळदी पावडर, काजू बियो, ती भिंडाची सोलां आनी कणगां आनी ते नाशणे स्वताचेच. आनी तवशें तुमी आतां हांगासर हळदी पिठो दवरला. हय हळदी पिठो करपा खातीर कितलो टायम लागता तुमकां? लागता एक वर बी. बय तुमी कुट्टा बीन तो? हय दडयता बी आमी. हय दडयत बी सगळें तशें करता. म्हणजे तुमी लायता बीन आनी तुमीच कुट्टा? हय लायता बी आमी करता बी अशें सगळें करता बी आमी सगळें. हय सारकें हें सगळें आमी लायता आनी करता आनी अशें विकूं व्हरता बी आमी तशीं. हय तशें. लोक उत्सव आतां कितलीशींच वर्सां जाली, आतां 23 वर्सां जालीं हांगासर करता. तुमी कितलीं वर्सां जालीं हांगासर तुमचें मांड मांडटा? चालू मांडटा आमी, चालू वर्सान वर्स अशें. हेच वेव्हार घेवन हे सगळें घेवन येवपा आमी सगळें. तुमकां बी 23 वर्सां जालीं हांगासर आतां लोक उत्सवा? हय लोकोत्सवाक. पयलींचो म्हणजे 2000तलो लोक उत्सव आनी आतां 2023तलो लोक उत्सव, हाच्या मदीं तुमकां कितें डिफरन्स दिसता? आमकां तशें काय ना, सगळें बरें आमगेलें. हय तशें तशें. वेगळें अशें कितें जालां? हय पयलीं इल्लें मातशें एक भशेन आहलेलें, आतां इल्लें चड उठोवन हाडलें. पयलीं इल्लें कमी आहलेलें, लोक कमी जाय सगळें कमी आहलें आनी आतां इल्लें चड जालें. चड उमेद तशी जाली आमकां अशी. लोक उत्सवाची तुमी वाट पळयता? हय वाट पळयत रावता आमी. सगळें दवरप, सगळें सामान बी सगळें लोकोत्सवा म्हूण व्हरपा म्हूण दवरप सगळें. हय तशें करून ते लोक उत्सव म्हणल्यार कितें तुमकां खबर आसा? लोक आसो. माझे फुडें कणगां, आवाळे, सोलां आनी काजू बियो आनी झाड कणगां आनी माडयो आनी मोरा फाकां. मोरा बागा खंयसून हाडटा? रानां धडले ते हुशारिल्ले. हय ते हे शेवयो तितले. शेवयो करपा खातीर कशें करप आसता शेवयो? शेवयो ते हे कणगांचे उकडप आनी शेवग्यां घालप आनी काडप आनी मागीर ते तळप जाले त्या शेवयो खावपाच्यो. अरे कित्याक कित्याक यूज जाता त्यो वापरता कित्याक कित्याक? कितें म्हळ्यार आतां खावं ते गोडची बी करूं आतां. मोरा बागा हाडपाक केन्नाच्यान लागलेली तूं? बिकॉज आतां लोक उत्सव कालच्यान जाला सुरवात. इतली 8 दीस आसताली, 10 दीस पूण येयली. हय दिसा 20 अशीं 10 5 हाडी जाल्यार माहिती आहा. मागीर नांव सरस्वती जिल धाडटा. आमचे कडेन सोयीचे लाडू, खोबऱ्याचे लाडू, मागीर गंवाचे लाडू, बेसन लाडू, उकडे तांदळाचे लाडू, नाशण्याचे लाडू, अटमाची सोलां, तेळपळां आनी बरें. हे करपाक तुका कितले दीस लागता आनी केन्नाच्यान तुवें तयारी केल्ली करपाक? आमी 4 दीस जाले आमी तयारी करपाक. आमी ग्रूप, आमी 10 बायलो.
10 बायलां आमकां 4 दीस लागता तयार करपाक. तांदूळ धुवपाक, सुकोवपाक, दळपाक, करपाक. सगळ्यांनी मेळून करता. हय सगळ्यांनी मेळून करता. म्हाजें नांव बिंदिया वेळी, पारवे आगोंदा. कितें सांगतले लोक उत्सवा बद्दल? हो लोक उत्सव आसा पळय न्हू, हांव 8 वर्सां हांगा कलाकार म्हणून काम करता. कुंभार म्हणून काम करता. आनी ताजे पयलीं केन्ना जालें तो म्हाका कांय सुरवात कांय खबर ना. आनी आमकां सर आमकां कितें तें दिता आनी 4 लोकांक म्हाका हें जाता, वळख जाता. कितें जाता, हांव गोंया भितर सर अख्ख्या चॅनलाचेर दिसता आनी लोक म्हाका सोदपाक येता हांगा कितें करता तें दाखोवपाक. कळ्ळें तुका? आनी कितें जाय? सो कितें सांगतले तुमच्या कामा बद्दल कितें सांगता? कितें एक्सपिरियन्स? हां एक्सपिरियन्स. एक्सपिरियन्स हांव 5th आसतालो, 5th क्लासाक. तेन्ना हांव न्ही म्हागे बापूय एक्सपायर्ड जाल्लो. तेन्ना हांव तें करपाक शिकतालो दुसऱ्या कडेन. पूण तेन्ना म्हाका भरपूर त्रास जाले, पूण म्हाका शिकची उमेद जाली म्हणून हांव शिकलो. हां तुम्ही कसले कसले वस्तू तयार करता? मातये सगळ्यो वस्तू करता. गणपती बी सगळ्यो बनयता हांव. गणपती करता, कृष्णा मूर्ती करता, सरस्वती करता. आनी तेजे भायर हांव म्हागे पेंटींग वर्क, घराचें पेंटींग काम करता, डिझायनर. हां आनी कितें जाय? लोक उत्सवाक म्हणजे लोक उत्सव म्हणजे लोकांचो उत्सव. हांगासर पारंपारीक सगळ्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटा, जशें की तुमी सुद्दां करतात. लोक उत्सवा बद्दल तुमी कितें सांगतले? पारंपारीक गोश्टी ज्यो शेणल्या खंय तरी, आतां लोक जो आसा तो पारंपारीक वस्तू यूज करिना. पळय आतां कितें जालां, भायल्या देशांतल्यान लोक येतात, बॉम्बे पुणा असतात, तांकां तुळशी झाड म्हण कांय खबर ना. खंयचें तुळशी झाड तें हांगा पळोवंक मेळटा. कोणा ते दोणे म्हण खबर ना, पणसा पानाचे ते हांगा खावपाक लोक येतात. पेज म्हण खबर ना. आतां भुरग्याक रायस म्हण खबर आहा, पूण कशें रायस जाता म्हण खबर ना. आसा तें झाड पळोवपाक मेळटा भुरग्याक? मेळटा? आतां भुरगीं म्हणटा रायस म्हणटात. आनीक टिचर तांकां कितें सांगता शिकयतना, बाबा तूं कितें जेवल्लो? हांव रायस जेवलो म्हणटा तो. तें रायस जालें कशें? हांगा तुमकां हे लोक उत्सव परंपरा कितें जाता तें पळोवंक मेळटा. हां लोक उत्सव म्हणजे हांगा प्रत्येक गांवाचे लोक येतात, हे पळोवपा खातीर म्हण येतात. बरोबर? ही आनी ही असली न्ही परंपरा तुका काणकोणा भितर कोणा कडेनच ना. सगळी प्रत्येक वस्तू खंयची जाय ती वस्तू तुमकां पळोवंक मेळटा. मागीर ना बाबू कुंभार. हां माजाळी. हो एक बऱ्यात बरो कार्यक्रम. कारण आमगेली जी संस्कृती आसा, परंपरा आसा, जी जुनी आमगेली जी कितें कलाकृती आसा, लोकांची जे संस्कृती संस्कार कितें आसा आनी आमची जे खाण्यापिण्याची जी पद्दती आसा, हे सगळे हांगा पळोवपाक मेळटा. आनी सुंदर अशें, कारण सगळ्याचें दर्शन घडोवन जर एकूच जाग्यार खंय तरी मेळटलें. कारण आमगेली संस्कृती संपूर्ण भारत हिंदू धर्म म्हणल्यानंतर आपलो भारत देश म्हणल्यानंतर खुबशे वेगवेगळे धर्म, सगळे जाती पंथाचो देश आसा. पण जी सगळी संस्कृती जुनी परंपरा जी आसा आनी जुनी जी आमगेली कितें खाण्यापिण्याची जी पद्दत आसा, संस्कृती संस्कार आसा, ते पळोवपाक मेळटले जाल्यार लोकोत्सवान मेळटा. हे खूब बरें दिसलें. कारण इतलो बरो आनी एक कडेन खंय तरी सगळें दर्शन खंयच घडचें ना अशें म्हाका दिसता. तेन्ना लोकोत्सव हो एक सगळ्याक आदर्श आनी सगळ्याक एक मार्गदर्शक असो एक कार्यक्रम जाता. माझे नाव अशोक मिराशे म्हणून. हांव हांगा जोयडा दांडेलीसान येयला, कर्नाटक. सरान स्टार्ट केलं तेन्ना खूब बारीकसो करून स्टार्ट केल्लो, पूण हो पयलीं आतां खूब मोठो वाडो बी जाल्लो आसा.
आनी हेजो जे एग्रीकल्चराची हे आसा प्रॉडक्ट आसतले किंवा बाकीची हेतूंतले फॉरेस्टाचे प्रॉडक्ट आसतले, गांवठी वखदां आसतली, म्हळ्यार लोकांक जे हेजी वखदां आसतात, एलोपॅथीक वखदां आसतात, ती वखदां पासून ह्या वखदा कडेन येवप आनी जुनी कितें हें दाखोवपाचें काम हे तवडकर सरान बरें केलें आसा आनी ताका सगळ्यांक धन्यवाद. तुम्ही कितली वर्सां जाली हांगा येता? आमी आतां कमीत कमी 5 वर्सां जालीं कंटिन्यू हांगा येतात. या वेलकम. गुरू देसाय नेत्रावळी. जो लोकोत्सव आसा एक जवळ 22-23 वर्सां जाल्ले आसा. जवळ 20 वर्स तर हांव हांगा येता. जो सुरवातीक साकून बारीकसो जातालो, पयलीं बारीक बारीक जाग्यार जातलो, दुसरे ग्रावंडार जातलो, तेन्नाच्यान आमी येता. पण आज तर त्या दिसाच्यान आज दिसा पळयलें जाल्यार जमीन आसमानाचो अंतर आसात. आनी आज जशें पळयलें जायत, जशें पळोवपाक गेले जाल्यार जी गांवठी वखदां आसा ही कोणाक पळोवपाक मेळना. आमी सगळे कडेन दुसरे कडेन धांवता, पण ती आमकां पळोवपाक मेळटा. जे आमगे ओल्ड पयलींची युटेन्सिल्स आसात त्यो पळोवपाक मेळटा. प्लस अग्रिकल्चर आसा तें पळोवपाक मेळटा. तशेंच स्पोर्ट्स आनी एडवेंचर आसात तें पळोवपाक मेळटा. आनी जणू कडेन एक ट्युरिस्ट स्पॉट जाल्ल्या भशेन आसात जे आमचे गोंयांत टुरिजम आसात. आनी समज एखाद्या वेळार कोणाक टुरिजम स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार तेणें हांगा येवन पळोवन घेवन सुद्दां ताका टुरिजम हितूंतल्या फिल्डांतल्यान फुडें वचपाक शकता. आनी जे वेगवेगळे जे पयलींचे आमी जेका वळख नासलेली जे फुगडी म्हण बाकीचे सगळे कल्चरल प्रोग्राम आसा, ट्रेडिशनल प्रोग्राम आसा, हे जवळ जवळ खंय तरी सोंपलेले. पण आयज ह्या लोकोत्सवांतल्यान ते परत एक जिती जाल्ले आसा. तेन्ना लोक मोठ्या उमेदीन ल्हान हायस्कुलांत भुरगीं धरून ती जाणटी पर्यंत सगळ्यांचो एक संगम पळोवपाक मेळटा. आनी एक आमकां बरें दिसता पळोवपाक, कारण ही कला टिकोवन व्हरप ही गोंयकारांचेर आमकां गरज आसा. जाल्यार आमी खंयचे तरी पाश्चात हितून गेल्ले आसा. ते परत एक फावटी आमी हेजेर वळलेले आसात. आनी हें तवडकर सरान करून खुबशे बऱ्याक पडलेले आसा अशें आमकां दिसता. आनी हेच बरोबर आमच्या गोंयचे बरोबर आमकां ऑल इंडिया लेवला वयले कल्चर पळोवपाक मेळटा. आनी तेंय बी आमकां गोंयाक पळोवपाक मेळटा. हें एक मोठें आमच्या सगळ्यांचें भाग्यजान आसा. आणि काणकोणान जाता म्हणून आनीक बरें. हय, काणकोणाक जालें तें कारण आमचो हो रिमोट भाग आसात म्हणजे आनी चड बरें दिसता. आनी लोकांक गांवच्या लोकांक पळोवपाक मेळटा. जाल्यार सद्याक सगळे प्रोग्राम आसा ते आमगे पणजे जाता. आज हे सगळे हांगा जाता म्हणून बरें दिसता. म्हजें नांव शिश्कांत गांवकर, एक्स सरपंच नेत्रावळी. It's just beautiful being here, seeing all the cultural exhibitions and Ayurveda, and understanding how really things are in here. And I love cultures from all over the world, and now coming here and seeing everyone together celebrating the local community, that's something that really touched my heart. I'm Ben from Israel. Thank you. लोक उत्सव म्हणजे लोकांचो उत्सव आणि खऱ्यांनीच ह्या लोक उत्सवाक इतलो लोकांचो प्रतिसाद आसा. कारण म्हणजे जाय थंय प्रत्येक स्टॉल्सांनी गेली, प्रत्येक आमी हांगासर जायते कल्चरल प्रोग्राम्स आसा, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स आसा, परत आयुर्वेदीक स्टॉल्सां आसा, परत आमचे जे दायज आसा म्हणजे जे पारंपारीक जे वस्तू आसतले किंवा वेगवेगळी प्रदर्शनां हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. ज्यो गजाली आमी विसरल्यात म्हणूं येता. कारण म्हणजे आतां जर आमी पळयत जाल्यार मातयेच्यो जे आयदनां आसतलीं, मातयेच्यो जे आयदन आसतले ते आमी आतां यूज करिनात. कारण म्हटल्यार सगळीं आतां वेगवेगळ्या प्रकारचे आयदनां आयिल्लीं आसा. महत्वाची गजाल हातूंतली म्हटल्यार सगळे जे आमचे पयलींचे जे दायज आसा, पारंपारीक ज्यो वस्तू आसतल्यो सगळे एकत्र हाडपाचो जो प्रयत्न आसा तो आनी खऱ्यांनीच सक्सेसफूल जालो आमी म्हणपाक शकता. कारण म्हटल्यार लोक उत्सव आणि आमी लोकां कडेन सुद्दां उलयली. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे आमी जर पळयत जाल्यार लोक उत्सव म्हणजे सगळ्या आमच्यो ज्यो आदल्यो ज्यो पारंपारीक गजाली आसतल्यो त्यो खंय तरी लोक उत्सवाक आमकां पळोवपाक मेळटा. कारण म्हटल्यार आनी लोकांचें अशेंय म्हणणें आसा की काणकोण भागान लोक उत्सव जावप म्हणल्यार खऱ्यांनीच आमचें भाग्य आसा. कारण म्हटल्यार जायत्यो गजाली शहराच्या म्हणजे शहरानूच जातात. पूण समज जर अशा गांवगिऱ्या वाठारांनी अश्यो गजाली जायत जाल्यार खंय तरी लोक त्या गजालींक पळोवपाक पावता. आनी आयज आमी ह्या लोक उत्सवा भितून एक गजाल पळोवपाक मेळ्ळी ती म्हटल्यार लोक हे आजुनूय आपले दायज म्हणजे टिकून दवरपा खातीर आसात. आनी खऱ्यांनीच समज जर सगळे लोक एकत्र येत जाल्यार आमचे दायज हे केन्नाच सोंपचें ना आनी आमी टिकून दवरतले. जाल्यार आमी आयज ह्या लोक उत्सवाचो नियाळ तुमच्या मेरेन पावयल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईद, हांव वर्षा आश्वेकर.